आयज आमी नाशतोला पंचायत सरपंच हांव मिस्टर फ्रेडी आमचे हा पंचायत मेंबर्स बाबेते निलेश सेक्रेटरी आरंजना आमचे एक्स मेंबर बाब कमला आमचे खलप मागीर मारियो आनी आमचे ते ट्रिजा जाले 2 दीस आमच्या आल्डोणा MLAन की ह्या हाचो गार्बेज सायटीर येयलो आनी ताणें एक स्टेटमेंट केलो की नॅशनला फेल म्हणून आयज बिकॉज ऑफ दीस गार्बेज इश्यू हा पंचायत म्हणलो ही फेल जाली। आयज हांव इतलें सांगूंक सोदता आनी हांव ताकाय तुका कांय वायट तुका स्टेटमेंट करिना पूण आयज कितलीं वर्सां जालीं आमी हो गार्बेज पळय स्पॉट आहा तो आमी 3-3 म्हयन्यांनी आमी तुका क्लियर करता। इवन आमी स्टेट हाचे स्ट्रीट प्रोवेन्साचे पासून आमी मनीस हाडून 3-4 फाटी आमी आमचो तांकां च्या पाणी दिवन एक्सपेंडिचर दिवन करून आमी हो आयज कचरो हा काडलेलो। पूण आमी हांगा रावन पळयलां इवन आमी सांजचे पासून पूण एकलोय नॅशनलचो लोक हांगासर कचरो तुका उडयना आनी आमी पळयलां हांगा कचरो उडयता लोक साईनगरचे पोंबुरपाचे ओलावली कालवे आल्दोणा यमाया बीच तर हे पळोवपाक आमच्यान दीस आनी रात ह्या लोकांक पळोवपाक तुका हें जायना। जेन्ना आमकां जानेवारीच्या म्हयन्यान MLAचे आमकां लेटर येयल्ली की हो हाचेर तुमकां गार्बेज मॅनन्स ऑपोजीट हे सब स्टेशन म्हणून आनी तेन्ना ताची लेटर येवन आमी सगळ्या मेंबरांनी ताका एक रेजोल्युशन घेवन आमी ताका सांगलें की आमकां आमचे कडेन फायनान्स ना कित्याक नाशतोला इज अ वीक पंचायत देखून आमच्या लायन तुका घडोंक ना आनी आमी ताका लेटर केली की आमकां तुमी हे दियात म्हणून हे CC कॅमेरा आनी आमकां हाणें सांगलें MLA सांगलें की आपूण तुमकां CC हा कॅमेरा तुका ते दिता म्हणून पूण ह्या वर्सा ताणें आमकां कॅमेरा दिवंक ना आनी तरी पूण आमकां गोवोरमेंटाचो फंड्स आमकां येवंक ना। पूण आमची MRF शेड आमच्या जितली तुका फास्ट काम चलता आमकां कोमलियादीन तुका प्लॉट तुका ते दिल्लो आहा पूण हालींच जाले 2 दीस ह्या सायडीचे जे बंगले बांदतात ते दिल्लीवाले तुका कोर्टाक गेल्ल्यात हायकोर्टाक गेल्ल्यात आनी ते आमचो प्रोजेक्ट बंद करूंक सोदता। तर हातून दिसता की हे फोटो आनी ते फाल्यां तुमी कोण पूण कोर्टाक येता उजार येता हे करतलेत म्हणून देखून हांव मागता की MLAन आमचे पंचायतीचेर नदर दवरची आनी बरे भशेन कॉपरेशन दिवन आमची फुडली पंचायतीची कामां तेणें करची। आमच्या आमदार बाप कार्लोस आल्दोणा आमचो आमदार ताणें काल आमचे नदरेक हाडून दिल्या की हांगा गार्बेजीचो सारको डिगार पडलेलो आसा आनी हो जो पळय डीग हांगा गार्बेज जो केला हो आमचे नॅशनल रेग्युलेशनचे कोणूच ना। हे जे पळय हो मेन रोड हा ह्या रोडासून हे लोक मया लोक वयतात बिचोले लोक वयतात साखळे वयतात आनी इवन ही मेन हायवे म्हणून गुगलावर दाखयता आनी ते पळय लोक हेवटेनसून कामाक येतात हे सगळे येयल्ले गेल्ले हांगार येतात आनी हे आमचे प्लेसीस ग्रीन आमची नॅशनल ही ते बुरशे करून वयतात। आमकां बरेच दुख्खाची गजाल जाल्ली आसा कित्याक सांग आमी आमचे गार्बेज ड्रायव करता आमची टेम्पो आमचो डेली घरान वयता विकान तरी एकदां तो वयता आमी सगळे ड्राय गार्बेज कलेक्ट करता आनी आमचो वेट गार्बेज बेगीनूच कलेक्ट करपाचो आमचो प्लांट सद्या हांगा लागींच आसा तो धांवपाचो आसा। सो आमी रिक्वेस्ट करता जितले हेवटेन लोक येता वयता तेंच्यांनी प्लीज आमचे हांगा लोक रेजिडेंट कोण ना म्हणून तुमी हांगा तेजो फायदो घेतात आनी हांगाच्यान तुमी आमच्या प्लेसीस आमची क्लीन नॅशनल पंचायत आहा पळय आमी इतलें काम करता गार्बेजीचेर पण हे लोक हांगा हाडून ते गार्बेज उडयतात आनी आमच्या नांवाची बेश्टी घाण करतात। सो हांव मागता आमच्या कालदोस आमच्या आमदारा कडेन आमचे सरपंच फ्रेडी फेर्नांडीस आनी बाकीचे आमचे जे हांगातले लोक गांवचे लोक तशेंच भायले लोक हेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता की बाबा प्लीज तुमची गार्बेज तुमच्या घरा कडेन दवरा ना तुमची पंचायती जे आसतले थंय तुमची पंचायत कलेक्ट करता आसतली ती तुमचे पंचायती कडेन व्हरोन दिया ना ती हाडून आमच्या नॅशनल पंचायतीन हाडून उडोव नाकात प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट तुमकां कित्याक तुमी आमचे बेश्टेन आमचे एवरग्रीन सारके बरी पंचायत आमची चलता आमी बरें काम करता आमचो फ्रेडी बाब जाल्ले आतां 20-25 वर्सां जाले तो पंचायतीन काम करता आमकां तेजे वचून आमकां मार्गदर्शन बरें मेळटा आनी आमी ते फुडें बरें व्हरतले पूण अशें लोकांनी आमच्या नांवाची घाण करपाची ना गार्बेज उडोवन। हांव मिस्टर सुदेश खलप म्हजी मिसीस पंचायत मेंबर आसा आनी हे पंचायतीचे वॉर्डाक जे आतां जे सिट्युएशन काडलां जी जराशें की आमदारान स्टेटमेंट केलो की हांगासर गार्बेजीचो असो प्रॉब्लम हा इश्यू सो ऑन बिहाफ ऑफ द म्हाजे बायलेच्या वतीन हांव 2 उतरां उलोवंक सोदता की सर कितें आसा की
ही जी गार्बेज उडयल्या ही आमच्या प्रत्यक्षान तशें सरपंच सरान म्हटले आमच्या निलेश सरान म्हटले की गार्बेज आमची न्हू. तशेंच हांव सुद्दां प्रत्यक्ष प्रमाण मानूं शकता की ही गार्बेज आमची न्हू. जेन्ना ही हायवे लायन आसा तेन्ना हे सगळे इतको कचरो हांगासर उडयता हितून आमच्या नाशणुच्या लोकांचो खंयचोच सहभाग ना आसा. आमी खुद्द म्हाका खबर आसा की आमी जेन्ना आमची मिसीस सरपंचा कडेन रिक्वेस्ट करता सेक्रेटरी जेन्ना कितके फावटी तरी तेंच्यांनी आमकां फंड्स दिल्ले आसा ती गार्बेज काडपाक आनी स्वता एज अ मेंबर म्हणून मेंबरीचो घोव म्हणून हांवें स्वता म्हाज्या हातीन हो सगळो कचरो काडलेलो आसा. अशें कितके फावटी तरी आमी तो कचरो काडलेलो आसा. पूण 2 दिसांनी परत जर अशी फावट मारून पळयता जाल्यार परत आहा तसोच कचरो थंयसर तयार जाल्लो आसता. सो आमी एका सगळेच आमकां परत काय येवन थंयसर रावूंक शकना जावं कितें हेल्प करूंक शकना. पूण पंचायत जाता तितल्यान सरपंचा सारको बरो मनीस तो आमकां खूब हेल्प करता एज अ वॉर्ड मेंबर म्हणून. आमी कितें सांगलें जाल्यार केन्नाच ना म्हणना. भाऊ घालप कितें प्रॉब्लम आसा कर चल फटाफट घे करूं. सेक्रेटरी सपोर्ट करता आनी आमी जाता तितको प्रयत्न करता की म्हाजो वॉर्ड म्हाका पळोवंक पडटा म्हणून म्हाका उलोवंक सोदता नाल्यार हांव उलोवंक सोदिनाशिल्लो. पूण म्हाका दिसता की हे आमची पंचायत खूब सपोर्ट करता हें करपाक. पूण सदांच इतकी गार्बेज आहा तेन्ना सरांनी आमकां जशें म्हटलें काल स्टेटमेंट केलो की आमची पंचायत नाकाम आसा. पूण आय डोंट बिलीव म्हाका दिसना तशें की आमची पंचायत तशी आसा. वी आर वर्किंग हार्ड फॉर द पीपल. आतां पळय इतक्या पंचायती सगळ्या पंचायती कोणाचो MRF शेडीचो प्रॉब्लम आहा. आमी आमची MRF शेड 60% वयर काम करून कंप्लीट करून हाडली. आतां हेच्या फुडें ती बेगीन बेगीन कंप्लीट करतल्यार कित्याक हो गार्बेज इश्यूज व्हडलो आसा म्हणून कॅमेरा बसोवचे तशें रिक्वेस्ट करता आमच्या माननीय आपोआप कालूस आल्वारीस सरा कडेन की ताणें आमकां जाता तितके बेगीन हो CCTV कॅमेराची अवेलेबिलिटी करून दिवची सो दॅट तितको थोडोसो प्रॉब्लम क्रिएट जाता तो सॉल्व जातलो. सो आय रिक्वेस्टेड आनी चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी सरा कडेन रिक्वेस्ट करता की सरान जाता तितके बेगीन आमकां CCTV फुटेजीचो 1-2 तरी कॅमेरा दिवचे. ह्याच जाग्यार आमी फायडी आमचो सरपंच पयली फावट आसलो पळय 1-2 वर्सां पयलीं सगळे 20 जाण मेळून हांगा ड्रायव केलो. एक फावटी न्हू 2 फावटी ड्रायव केलो आनी एका विका भितर आसा तसो जागो परतो कचऱ्यान भरलो. हाचे सान क्लियर जाता की पंचायत ओ जांग आमचे जे काम करतात तांची मिस्टेक कांय ना. ही सिंपल मिस्टेक आहा लोकांची. लोकांक तकली आसपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली कसली गार्बेज सांगता हांव. आमी जांग पॅम्पर जांग पॅडां असले बुरशे लोक घाण करून उडयता की हे लोकांक मातशें बूत आसपाक जाय की बाबा आपूण कितें करता आपली घाण आपणें कशी सेग्रिगेट करची. घरान जाता घरान उडोवची जावं अशी काडून खंय उडयल्यार होच जागो न्हू. अशें आनीक जायते जागे आहात लोक काडून उडयता भायर. ही बेजीक थिंग इज लोकांनी पयलें सुदरांक जाय. आपली तकली वापर करपाक जाय. 1000 फावटी लोक तुमकां येवन बगर सांगचो ना हांगा आडयतलो कोण हें करतलो तें कांयच फायदो ना. हांगा CCTV कॅमेरा पासून घातले लोक तरी पूण हाडून उडयतलो. हेल्मेटां घालून घालतात कपडे घालून बांदतात. दॅट वील स्टील कंटिन्यू. सो CCTV इज वन सोल्युशन बट द मेजर सोल्युशन इज लोकांनी आपले सुदरावपाक जाय. घरा कडेन गार्बेज अशी हांगा काडून थंय काडून उडोवप हें लोकांनी मातशा प्लीज रिक्वेस्ट फॉर एवरीबडी फॉर डंपिंग गार्बेज मातशा घरा कडेन तुमची गार्बेज सारकी सेग्रिगेट करा आणि ताचो सारको वापर करा. Aldona being the beautiful village, but we see the garbage at the border of Nasrallah and Aldona in the power station. So that falls in Nasrallah Panchayat, and garbage is not something which it's a responsibility of the Panchayat to go and take that. I know that the Panchayat has failed, despite the fact that they're collecting taxes and all this kind of thing. But my endeavor will be to try to get a solution by which I will get CCTV cameras installed in these areas so that no one can suffer and we don't have this kind of garbage hotspots. So we will try to work on this as fast as possible, and I've called a panchayat for a discussion on it. They only look at me by saying a proposal was sent to the director and it has come back. It just files are going up and down. आमच्या आल्दोना पंचायतीपासून CCTV कॅमेरा मागले तेन्ना फायल वयर गेली आनी परत आयली सांगपा नो इट इज रॉंग, इट कांट बी अंडर दीस हेडिंग, यू आर नॉट एंटायटल्ड. बट दुसरे पंचायतीचे जाले. सो वेन आय आस्क्ड द सेक्रेटरी पंचायत हाउ डिड इट हॅपन देर, ही सेड नो दॅट वॉज डन रॉंगली, सो वी कांट डू इट हियर. So this is how we are stuck with this situation. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.